2004 उक्तावण जाल्लो दिवचलचो चिल्ड्रन्स पार्क इतिहास जमा जावपाक लागला। गोवा मिनरन फाउंडेशनान तो बांदून दिल्लो। पालिकेक सांबाळपाक जालो ना। आता थंय जंगल जाला, झोपाळे कलमेल्यात, तकटे आडवे पडल्यात, अनैतीक वेव्हार चल्ल्यात अशें कळटकच पालिकेन थंय कलयाद ठोकला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। माझ्या फाटल्यान जी झाडां झोपाची वाडलेली आसा ते पळयल्यार आमकां दिसता की हे रान काय कितें म्हणून हे एक चिल्ड्रन पार्क 2004 हेजें इनॉग्रेशन जाल्लें। सादारण 19 वर्सां जालीं हे चिल्ड्रन पार्क इनॉग्रेट जालें, पूण सद्या तुमी पळयल्यार फक्त रान झाडांच थंय दिसता। हेचें कित्याक अशें जालां हेचें कारण आमकां समजूंक ना अजून, पूण आमकां अशें दिसता की हांगा सामकी आड नदर जाल्लेली आसा ह्या चिल्ड्रन पार्काचेर, म्हणून अशी तेची वेवस्था सद्या जाल्ली आसा। सद्या हांगा कोणूच येना आनी सामकें बंद पडलां। तेन्ना आमी म्युनिसिपालिटीक संपर्क साधलो तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की सादारण 4 वर्सां जालीं हें बंद केलां आमी, कोणूच हांगा येना आनी लोकांची कागाळू आसली की हांगा कितें तरी नाका जाल्ल्यो गजाली घडटा म्हणून, त्या खातीरूच तेंच्यांनी तें बंद केलां। आमकां अशें दिसता की हांगा येवपाकूच सारकी वाट ना, बारीकशी वाट आसा आनी ते फाटल्यान पडल्या कारणान कोणाक ते चिल्ड्रन पार्क दिसाय बी ना, भायर कांय बोर्डूय ना त्या खातीर की बाबा हांगा चिल्ड्रन पार्क आसा म्हणून। तेच्या खातीरूय अशी अवस्था हेजी जाल्ली अशी दिसता। हे चिल्ड्रन पार्क खूब मोठी जागा आसा, बरें मेंटेन केल्लें जाल्यार लोकांक बरी सुविधा जातली आसली। बिचोलेन फक्त 2च चिल्ड्रन पार्क आसा, एक आसा म्युनिसिपालिटीच्या ऑपोजीट आसा आनी हे एक, पूण हे एक बऱ्यापैकी तेंच्यांनी केल्ले, झोपाळे बी घातलेले, पूण सामकी आड नजर जाल्ल्या कारणान हेची अवस्था सामकी वायट जाल्लेली आसा। ते कशें जाला की खुबशे आमकां कंप्लेनी येयल्यो थंय, म्हणजे वेगळेच वेव्हार थंय चालू आसा म्हणून सद्या आमी थंय लॉक मारला आनी फुडें इन फ्युचर आमी कितें करपाचें तें आमी मिटिंगेक घेवन आमी डिस्कस करून तो फुडलो प्रोजेक्ट कितें जातलो तो आमी घेतले। पण सध्या हे गार्डन बंद आसा, बंद केला आमी सद्या, पण तेची आता मेंटेनन्स बी काय सध्या पळयना। सद्या लॉक आसा थंय। बेगीतले बेगीन आमी फुडें कितें घेवपाचें थंय खंयचो प्रोजेक्ट कितें तें हें करून करतले आमी सांगता। ती गेट ओपन आसा सद्या, लॉक मारलेले फोडटात ते गेट, ते भितर असल्या कारणान ते फोडटा। लोकांची कंप्लेनी आहा थंय नाका जाल्ल्यो गजाली चलता म्हणून। हय सारकें, खरी गजाल। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू।